बोला काल CBC बोर्डान आपली 12th स्टँडर्डाची एक्झाम कॅन्सल केला असो निर्णय दिला. पण त्यांचा ऑफिशियली अजूनही मी आमचं सेक्रेटरी एज्युकेशन कंटिन्युअसली फॉलोअप करता. त्यांच्या कडल्यान अजूनही ऑफिशियली त्याचे डिक्लेरेशन म्हणजे ऑन पेपर ज्याने डिक्लेरेशन केला ऑन पेपर काय मिळू ना. हांवें त्या खातीर आज बोर्ड चेअरमॅन ताज्या उपरांत डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन, डायरेक्टर ऑफ हायर एज्युकेशन, डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एज्युकेशन, सेक्रेटरी CS या सगळ्यांच्या बरोबर जे वेगवेगळ्या राज्यांनी वेगवेगळ्या बोर्डाच्यो एग्जामी ज्यो आसा ताजेर कितें डिसिजन जाला हाजेरूय एक डिस्कशन केलें. सगळे फायनल निर्णय घेवपाच्या वाटेर आसात. आमी विचार केलो तितूंतल्यान 3 सजेशन्स म्हणजे आमी वेगवेगळ्या कडेन कारण आमचो बोर्ड चेअरमॅन आनी डायरेक्टर एज्युकेशन, डायरेक्टर एज्युकेशन हे टिचर्स, पेरेंट्स, PTAs ह्या सगळ्यां कडेन उलयताले. 3 ऑप्शन्स आशिल्ले भितर. एक बोर्डाची एक्झाम पूर्णता कॅन्सल करप. दुसरें दोज वॉन्ट टू ऑप्ट फॉर एक्झाम तांकां एक्झामीक बसूंक दिवप आनी जांकां एक्झामीक वचपाचें ना तेंचे इंटरनल असेसमेंट मार्का वयल्यान रिजल्ट डिक्लेअर करप आनी वांगडाच हो रिजल्ट जो आसा तो डिक्लेअर करप. हो म्हणजे पयल्या हेज्यानुसार एक्झाम पूर्णता कॅन्सलूच करप. दुसरो थोडे जाण एक्झामीक बसप आनी थोडे जाणांचो इंटरनल असेसमेंट हेज्या वयल्यान आनी तिसरो ताच्या खातीर रिजल्ट डिक्लेअर करता आसतना दोगांयचे वांगडाच करप. हो डिस्कशन सुरू जाल्लें आसा. काही जाणां कडेन परतूय आमी डिस्कशन्स करता. वी आर वेटींग टील बाकीचे बोर्ड्स आनी CBC बोर्डाचे फायनल डिसिजन येयसर. इवन दो आमी गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडेन HRD मिनिस्ट्री कडेन कळयलां की तांच्यांनी जाता तितके बेगीन तेजें डिसिजन आयज सांजचे पर्यंत जातलें. ती ह्या निर्णयाचेर सांजचो पर्यंत निर्णय घेतलो वयतलो. जे पूर्ण कॅन्सल करप आनी इंटरनल असेसमेंटाचेर रिजल्ट डिक्लेअर करप हो एक ऑप्शन आशिल्लो. दुसरो जांकां एक्झामीक बसपाक तांच्या एक्झामीच्या रिजल्टाच्या प्रमाणे तांचो रिजल्ट डिक्लेअर करप आनी जांकां बसपाक नाका त्या खातीर तांचो इंटरनल असेसमेंटाचेर रिजल्ट डिक्लेअर करप. टोटल 19,000 भुरगे 12वीचे आर्ट्स, कॉमर्स आनी सायन्स आसात आनी जे भुरगे सायन्साचे आसात तांच्या खातीर नीट ही एक्झाम, CET एक्झाम, JEE एक्झाम ही फुडल्या एक्झाम दिवतात आनी जे कॉमर्स, आर्ट्स आनी वोकेशनल आसा तांच्या खातीर एकदां म्हणजे आतां तो रिजल्ट तांकां फक्त BA, BCom, BSc ह्या एडमिशना खातीर आसतलो. पण थोड्या भुरग्यांक फॉर देअर स्कॉलरशीप हाज्या खातीरय 12थाचो रिजल्ट लागता किंवा बिकॉज ऑफ द मेरिट्स तांकां फुडल्या एग्जाम्स त्या खातीर गव्हर्मेंट विचार दिन आसा. म्हणजे वेगवेगळे ऑप्शन्स जे आसा हे फुडें दवरल्या. सांजे पर्यंत हाजेर निर्णय जो आसा हो घेतलो वयतलो. So government is looking out to all these options. तुम्ही म्हटल्या पळय त्या ऑप्शनांनी पळय गव्हर्मेंटान ही तिनूय ऑप्शन्स जी आसा पळय घेवप पूर्णता एक तर घेवप आनी थोड्या जाणांनी न घेवप आनी दोगांयचो रिजल्ट वांगडा डिक्लेअर करप. पण रिजल्ट वांगडा डिक्लेअर करता आसतना जेणी एक्झामीक बसतलो तेजो रिजल्ट जो आहा पळय ताका जे मार्क्स पडटले तेच कन्सिडर केले वयतले. ताका मागीर इंटरनल असेसमेंटाचेर येवंक मेळचो ना. हे खूब म्हत्वाचें आसा. नाजाल्यार तो आपूण एक्झामीक बसताले फेल जालो आतां म्हाका इंटरनल असेसमेंटाचेर यो हें करूंक मेळचें ना. ऑप्शन त्यांच्या फुडें आसतले. ऑप्शन तेंच्या कडेन आसतलो. तेंच्यांनी दिवपाचो आपूण बसतलो काय ना. आनी हे बी कशें 100% हांगा पास न्ही. इंटरनल असेसमेंटाचेर ठरतलें. तांचो इंटरनल असेसमेंट मार्क म्हणजे 11th आनी 12th ह्या विशयाच्या ती तिनूय ऑप्शन्स अशा पद्दतीचे चालू. इम्प्लिमेंट जातले तो आत्ताचो निर्णय आयजूच जातले. आयजूच म्हणजे आमचो विचार तरी चल्ला आयज करपाचो कारण आमकां चड ताणून दवरपाचें ना. पण इट डिपेंड फक्त आमकां CBCचे रायटिंगान मेळोंक ना अजून आनी सेक्रेटरी आपल्या HRD मिनिस्ट्री कडल्यानूय रायटिंगान कांय मेळूंक ना.
we are continuously in touch with So them. this is parallel, na new education policy, and New this is parallel, na? education policy starting from the pre-primary, primary थंयच्यान सुरू करता. CM, but why this option CM? Direct तुम्ही government decision कित्याक घेना? त्या खातीर आमी दोन ऑप्शन दिला. रिस्क घ्यायला सरकार तयार नाही म्हणून आमी त्या खातीर दोन्ही ऑप्शन्स दिला पयलीं. मागीर जर कितले जाण बसपाक तयार जाता तेजेर कोण विचार करता. No, but CM, why government is taking options? Why direct whatever decision CM government has to take ते कित्याक केलें? नाही कशें आसा सांगता तुका. थोड्या जाणांचे परत सांगले हांवें तांकां स्कॉलरशिपचो विशय आसता. बरेच जाण 12वीच्या मार्क्साचेर तेंचो स्कॉलरशीप डिपेंड्स आसता. बऱ्याच जाणांक 12वीचे मार्क्स इवन जो फुडल्या त्याच्या करियरा खातीर जशें आमी म्हणटा की फॉर दर जॉब्स पर्पज इट इज नॉट फॉर द एंट्रन्स एक्झाम बट फॉर द जॉब पर्पजूय आसता. ताच्या खातीर हो ऑप्शनाचेर गव्हर्मेंट विचार करता. डायरेक्ट रिझल्ट दिले जाल्यार तेंचे फुडले 12वीचे जे फुडले एग्जाम्स आसता पळय एंट्रन्स ना तेजो सगळ्यांचो विचार कन्सिडर करूनच करतले कारण वी आर इन टच विथ देम. म्हणजे ताजी जेई एक्झाम, नीट एक्झाम, मागीर GCET एक्झाम, आर्किटेक्ट एक्झाम ह्यो सगळ्यो एक्झामीचो विचार करूनच इन कन्सल्टेशन विथ द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया वी वील डिक्लेअर. ह्या सगळ्या सिच्युएशनात जर न्यू एज्युकेशन पॉलिसी इम्प्लिमेंट करपाची कितलो परिणाम जावपाक शकता? डेफिनेटली ताजो परिणाम हो जातलोच कारण ह्या पॅन्डेमिकच्या स्थितीत ताजो थोडोसो परिणाम जाता. स्टार्ट खंयच्या जेवणान करपाक आमचो पयलीं आमचो सुरवातीकच्यान हेजे आशिल्लो न्ही एट लोअर KG लेवल 3 वर्सांचेर आमी एडमिशन करतले थंयसर. Okay. So one more thing, the compensation you last time I said about the compensation 2 lakh. Center have issued the 4 lakh compensation. Can you just Clarify on that. कोविडाचे काय सर? कोविड डेथ. हांव तुका एकूच सांगता आमी जे 2 लाख रुपया म्हटल्या पळय न्ही हे फ्रॉम द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा. सेंट्रला कडल्यान जे कितें मेळपाचें आसता ती फॉर्मेलिटीज कंप्लीट केल्ल्या उपरांत सेंट्रलाचे मेळटा. तर ते 4 आणि 2 additional. ते एडिशनल आसतलें. सेंट्रलान जी कितें स्कीम डिक्लेअर केल्या ती सेंट्रल हांवें तितूंत अरे जे मूर्ख लोक थोडे नाका जाल्ले उलयतात त्या मूर्ख लोकांच्या नादाक लागू नाका हांव परत सांगता. हांवें क्लियर कट सांगलां म्हजें सरकार केंद्रांतली हर एक येवजण लोकां पर्यंत दिवपाची पावयता. त्या ती केंद्र सरकारान जर डिक्लेअर केल्या ती योजना लोकां पर्यंत पावयताले आमी. ओके आमी पॅन्डेमिकान सुद्दां ज्यो ज्यो योजना काडल्या त्याच्या व्यतिरिक्त गोंय सरकारान स्वताची योजना काडल्या. तितून तुमी थोड्या पेपरांनी बरें क्लियर दिलां. घरांतलो खर्चो पुरुश केलो जाल्यार 2 लाख रुपया ताका मेळटा. इट इज व्हेरी क्लियर. So total 6 lakhs म्हणला आता. कोणी कितें जातलें? जो इलिजिबल तेकाय आसा आयक शकता. थोडे जाण इलिजिबिलिटी क्रायटेरिया पळयना की जो इलिजिबिलिटी क्रायटेरिया कितें आहा त्या स्किमीचो अजून हांवेंनूय घेवंक ना तो अजून तेंच्यांनी डावनलोड हे करपा डिक्लेअर करपाचो आशिल्लो. तो इलिजिबिलिटी क्रायटेरियाच्या प्रमाणे जे इलिजिबल आहा ताका ते पयशे मेळटले. तुमचा काय फायदा झाला केसेस कमी झाल्या डेथ रेट ऑफकोर्स जालो जाल्यार तो तुमी सांगपा जाय So, one more thing, sir. The social welfare scheme, so from last 2 months, the people are not getting. Getting the आयक एकूच म्हयन्याचे DSSYचे पयशे पेंडींग आसा. हांव क्लियर आसा. गृह आधाराचे फक्त एका म्हयन्याचे पयशे क्लियर पेंडींग आसात. हाज्या व्यतिरिक्त कोणाचे जर इनकम्प्लीट आसा तेणी आपल्या कन्सर्न ऑफिसाक घेवन कॉन्टॅक्ट करचो. मागीर नाका जाली बातमी विरोधकूय पसरता. DSSY आसता ते किंवा गृह आधार एका म्हयन्याचे पेंडींग आसा. आणि काय ना. अदरवाइज ना. अभी तक हमारा ऐसे 12th स्टैंडर्ड के एग्जाम के बारे में डिसीजन नहीं हुआ है. हमने 2 ऑप्शन अलग अलग रखे. एक तो एग्जाम पूरी कैंसिल करने का और द सेकेंड एकदम एग्जाम लेने का. और जिनको एग्जाम ऑफ नहीं करना चाहिए वो एग्जाम नहीं बैठ सकते. इसका इंटरनल असेसमेंट पे हम रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं. इसी के ऊपर जो CBC एग्जाम की कैंसिल की उसी का सर्कुलर अभी तक हमें नहीं मिला. और बाकी बोर्ड और बाकी गवर्नमेंट ऑफ HRD मिनिस्ट्री से वी आर इन टच. उन्हीं के ऊपर डिसीजन लेके अभी कुछ आज शाम तक हम डिसीजन ले सकते सर क्या न्यू एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो हैं. जाएगी? उसका उसके बाद फिर बात सर Gracias.